त्यांनी काहीच सोडलेलं ना, डोंगर सोडलेले ना, मोसोंडी सोडलेले ना, संडास सुद्धा म्हापशेच्या यांच्यानी आज एक्वायर केलेले असा आणि बिल्डराक दिलेले असा। सरकार म्हणजे कोण? जे आम्ही गोयकारांनी निवडून दिलेले हे आमचे एमएलए आमका लागून काम करतले, गोयकारांक लागून काम करतले। एका म्हणटा सरकार मोसोंडी विकतात, ते आज जॉब विकतात, ते डोंगर विकतात, दर्या विकतात आणि सगळे विकतात हे सरकार। आज आम्ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नॉर्थ जे असा नॉर्थ गोवाचे इन्चार्ज जे जमिनीचे कन्वर्शन सनद आणि जे कितें आसा ती कंट्रोल करता। न्हू फक्त इलेक्शन जे प्रोसेस असता ते कंट्रोल करून ही जी जबाबदारी आसा जी गोंयान नॉर्थ गोवान जे जमिनीचे शेतांनी माती घालप, कन्वर्शन झोनिंग, डोंगर वाचोवप आणि कितें करप तिचे इन्स्ट्रक्शनाचे अंडर सगळे गोंया चलता, नॉर्थ गोवा चलता। तितून आयज हांव तिचे कडेन येयल्लो मुद्दम जे म्हापशान जे प्रकरण चालू आसा 140 घराचे, तितूनसून जो एमएलए म्हापशेचो आहा बाप आमचो जोशुआ बाप डिसोजा तो जावन आहा डेप्युटी स्पीकर ऑफ गोंयचो। तेच्या उपरांत तेच्या कडेन आनी एक एमएलए बीजेपीचो आसा प्रवीण आर्लेकर। यांच्यानी इलिगल कन्वर्शन करून कितें करून यांच्यानी आज दत्तवाडी मुसोंडीचो जागो जो म्हापशेच्या आमदारान कंपाउंडाच्या भितर जमीन जी आसा तेतून झोन चेंज करून बफर झोन आसा तेतून त्यांनी आपलो किया वर्कशॉप जो आसा कियाचो तिचे कडेन एक पार्टनरशिप कंपनी आसा किया गाडी ज्यो रस्त्याचेर चलता हालींच नवी मार्केटान ती येयलेली आसा। ती गाडयेचो वर्कशॉप घालपाक त्यांनी म्हापशा दत्तवाडी स्मशान भूमी पीटी शीट नंबर 97 चलतान नंबर 1 दत्तवाडी जवळजवळ 22,300 स्क्वेअर मीटर जागो आसा। 3,900 स्क्वेअर मीटर जागो म्हापशेच्या आमदारान मोसोंडीच्या भितर बफर झोनाच्या भितर जागो त्यांनी कमर्शियल केला आणि भितर 3,900 प्लस 5,000 स्क्वेअर मीटर जवळ 8,900 स्क्वेअर मीटर जागो हो कमर्शियल केला आणि तो आयज सांगता आपूण म्हापशाक लागून काम करता म्हणून। तितूनसून आयज थंयसर ते जे लोकांनी ते घरां जी बांधलेली म्हापसा म्युनिसिपालिटी एरियेन जवळजवळ 2-2.5 वर्सां 3 वर्सां जाली की म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे एरियेन जेन्ना 140 जेन्ना घरां बांधता तेन्ना म्हापशान जे म्युनिसिपालिटीचे हेतून बसता म्हापशेचो आमदार बिरेस्तारा येवन बसता आणि तो लोकांची ग्रीव्हन्सीस आयकता आणि तो सांगता आपणाक कांयच खबर ना ती लोकांनी बांधलेली आसा घरां हेची जबाबदारी आपूण घेयना। एका वाटेन मोसोंडीच्या कंपाउंडाच्या भितर बफर झोनाच्या भितर एनजीपीडीएच्या चेअरमॅनाक गट धरून एनजीपीडीएच्या मेंबर सेक्रेटरी गट धरून तो बफर झोनाच्या भितर जर तो आयज झोन चेंज करता आणि आपूण म्हापशेचो एमएलए जर म्हणटा गव्हर्मेंटान तेका निवडून दिल्लो आसा, गोंयचे जनतेन तेका निवडून दिल्लो आसा की तूं लोकांसाठी काम कर, हो स्वताचो वर्कशॉप भितर घालता आणि जो जागो आयज 140 घरां बांधता तो मोसोंडीक लागून नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीन म्हापसा ओडीपीन दाखयल्लो आसा। तर नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी इन्स्ट्रक्शन करता गव्हर्मेंट ऑफ गोवा डेप्युटी कलेक्टर जी आज हेजून गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसान एनजीपीडीए सांगता तो जागो आसा तो खाली करा म्हणून। एनजीपीडीए नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी अंडर टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंगाच्या अंडर जी येता ती जागो मोसोंडीच्या भितर येणारो जागो कंपाउंडाच्या भितर जागो बफर झोनात हे आयज आपल्या आमदाराक बीजेपीच्या त्यांच्या इन्स्ट्रक्शन प्रमाणे हे जागे झोनिंग चेंज करता आणि आयज लोकांक सांगता ते तुम्ही इलिगल बांधला म्हणून। जेन्ना आमदार स्वतःहून जर जागो चेंज करता झोन चेंज करता तेका आयज गव्हर्मेंट लागना। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तू तुझ्या मनशांक लागून तू तो कायदे बदलता तर ह्या लोकांनी एक कितें केला मोसोंडीन म्हापशेच्या आमदारान धंदो केला आणि त्या लोकांनी मोसोंडीच्या जाग्या भितर जो जागो एक्वायर केलेलो ओडीपीच्या अंडर भितर त्यांनी घरां बांधलेली आसा। फरक कितें आसा म्हापशेचो आमदार आपूण धंदो करता आणि तेंचेर आज म्हापशेचो आमदार म्हणटकूच तेणी स्वताहून फुडें सरोंक जाय आसली। एक घर बांधले 2 घरां बांधलेले तेन्नाच जर स्टॉप जाल्ले आयज ती घरां 140 घरां बांदची नासली। म्हणजे म्हापशेच्या आमदाराक खबर आसून सीआयडी रिपोर्ट आसून सुद्धा त्यांनी आयज 140 घरां बांदिसर रावला आणि ते लोक आयज रस्त्याचे देवल्यात आणि जेसीबी आयज थंयसर आज घालप चालू आसा, मोडप चालू आसा। हांव हांगा डेप्युटी कलेक्टर येयल्लो कारण कित्याक लागून हांव इलिगल गोष्टी सपोर्ट करपाक येवंक ना, फक्त इतलेंच सांगपाक येयला की हांगा डेप्युटी कलेक्टराक जी 140 घरां बांधल्या तेणी जी कोणाक पयशे दिल्या कोण भितर ऑथॉरिटीचेर आसा ती घरां मोडच्या पयलीं सरकारान थंयसर येवन तेंचेर इन्क्वायरी करूंक जाय। घरां मोडल्या उपरांत तेंचे पयशे मेळचे ना। जर घरां मोडच्या पयलीं जर जो कोण आहा पोलिसांक इन्स्ट्रक्शन करून ती घरां बांदपाक तुमकां कोणी सांगलेली बांदपाक जागो कोणी दिल्लो त्या मनशाक जर हाडून सरकारान जर विचारलेले तर आयज खंय तरी त्या लोकांनी जे कोणाक पयशे दिल्यार रिकवर जातले आसले। पूण आयज परिस्थिती कशी आला भलतेच जाल्लेले आसा। तर कंप्लेंट हांव दिल्लो आहा कंप्लेंट दिवपाक येयल्लो आसा आयज की
बीजेपीचो MLA प्रवीण आर्लेकर सुद्धा हो पेडणे मतदारसंघ निवडून गेलेलो ते उदकाचे कनेक्शन सुद्धा त्यांनी इलिगली घेतलेले असले तुमका खबर आसा त्यांनी डायरेक्ट लाईन जॉईन केली आणि आपल्या घराकडे जे एरियन जो रावता थंयसर त्यांनी उदकाचे कनेक्शन घेतलेले. सेकंडली त्यांनी आयज गिरवाड्या गिरीम पंचायतीन एरियेन सर्वे नंबर 5/2 आणि 5/12 हे शेतांनी त्यांनी जागो प्लॉटिंग केलेले असा माती घालून. म्हणून हांव कलेक्टराचे अंडर पडटा आणि कलेक्टराक ही कदाचित त्यांच्यानी फायल दिली आसली आपलो जागो कन्वर्शन करा म्हणून. पण तुझे MLA जेन्ना शेतांनी माती घालता तुझे MLA बीजेपीचे आयज इलिगली जर एनक्रोच करता जागे आयज मोसंडीच्या जाग्यांनी हे जर आपलो धंदो करता मोसंडी विकतात ते आयज जॉब विकतात ते डोंगर विकतात दर्या विकतात आणि सगळे विकतात हे सरकार. आणि हे सरकार आयज आपण म्हणटा आयज पेपराचेर बरें येयलेले आहा व्हडलो तो लोकमत पेपराचेर येयलेले आहा नाव कोट करता टक्सेन म्हणून येयलेले आसा. हे सरकाराक आयज ते सरकारी कर्मचारी टक्सन जर म्हणटा जाल्यार हांव स्वता डायरेक्ट म्हणटले इल्लीगल जाग्यांक कोमिंदाचे जागे आयज तो विकीत आसा त्याचा बापूय आसलो तेन्नाच्यान आयज पासून जे जागे कोमिंदाचे जाग्याचेर आयज कन्स्ट्रक्शन जे चालू आसा ओपनली तर हे सरकाराचो हात आसा. आयज कोमिंदाच्या जाग्यांनी आयज 4-4 लाख स्क्वेअर मीटर जागो 2-2 लाख स्क्वेअर मीटर जागो आयज भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आयज कोल्हापूरची युनिव्हर्सिटी महाराष्ट्राची युनिव्हर्सिटी आयज तो बांधता कोमिंदाच्या जाग्याचेर. जो जागो गांवकारांनी आमच्या गोयच्या लोकांक आयज जपून दवरलेलो आयज आमच्या गोयच्या जनतेक जावून दवरलेलो आसा. हो जागो भायले भायर विकतात. कोण हे सरकारान जे आयज जावूय जे आसा जर पंच मेंबर जर सारखे जर आसा जर नगरसेवक सारखे आहा मिनिस्टर सारखे आहा मिनिस्टर जर सारखे आहा आमदार जर सारखे जर आसा जाल्यार आयज आमच्या गोंया सरकार आसतले. सरकार म्हणजे कोण हांव प्रमोद सावंताक विचारता आज तुमच्या माध्यमांतसून आयज सरकार म्हणजे कोण जे आम्ही गोंयकारांनी निवडून दिल्लेले हे आमचे MLA आमकां लागून काम करतले गोंयकारांक लागून काम करतले हेका म्हणटा सरकार. म्हणून आयज सरकार आयज हे हांगाले सोडून ते महाराष्ट्रान थंय आज भाशणां दिवपाक वयतात की आमी जे आसात ते गोंयचे लोकांचे आज बरे केल्लेले आसा म्हणून थंय भाशणां दिवपाक गेल्या. थंय लोकांक सांगात महाराष्ट्रान वचोन तुम्ही गोंय आयज विकले म्हणून. आयज जी परिस्थिती जी आहा गोर गरिबांनी त्या लोकांनी थंय घरां बांदलेली तेंची घरां आयज तुम्ही बोल्डोजर घालतात. हांगा UPचो सरकार येयलेलो आसा. जर आयज म्हापशेच्या आमदाराचो बर्थडे खंय आयज म्हापशेच्या आमदाराचे बर्थडे दिसा आयज ताका आशीर्वाद लोकांचो आसपाक जाय बरो तूं MLA म्हणून. आयज कितें आसा आयज जे लोकांनी ताका आयज इल्लीगल आमच्या खोल्ले वाठारांत जी इल्लीगल घरां बांदलेली आसात तांकां वर्सांच सांगता तो की आमी लिगली तुमची घरां करून दितले. 2016 जेन्ना हे जो आमचो लक्ष्मीकांत पार्सेकार जेन्ना MLA आसलो चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना लक्ष्मीकांत पार्सेकारान सांगलेले जी इल्लीगल जी घरां जी आसा ही आपूण तुमकां कायदेशीर करून दितलो म्हणून. 2016 ते 2024 जवळजवळ 8 वर्सां जाली. आमचे गोंयचे जे लोक जे आसा आमचे गोंयकारूय भितर आसा सगळे मायग्रंट ना आमचे सुद्धा लोक भितर आसा. आणि आयज जो माविन गुदिन्हो आपले एरियन लोकांक सांगता जेन्ना मिटींग जेन्ना आसता माविन गुदिन्हो मिनिस्टर जो आसा तो लोकांक तेच सांगता आपूण इल्लीगल घरां जी आसा ती आपूण तुमकां कायदेशीर करून दितलो. पूण म्हापशेचो आमदार तेच सांगता कितें सांगता म्हापशेचो आमदार जस्ट ऑपोजीट सांगता. इलेक्शनाच्या 8 दीस पयलीं भोंवता तो तुम्ही जर आपणाक वोट जर करूंक ना जाल्यार आपूण तुमची घरां मोडटली. आणि घरां मोडटली म्हूण लोक कितें करतात भिवन आमदार परत निवडून येत जाल्यार आमी तांकां वोट परत करता आणि लोक ताका भिवन वोट करता. आणि आयज परिस्थिती कितें जाला हो शोले पिक्चर पयले आसतले गब्बर सिंग आ जायगा गब्बर सिंग आ जायगा. हो सरकार जाला गब्बर सिंग लोकांक भंय घालतात हे सरकाराक. हे सरकार जे आसा न्हू आयज प्रमोद सावंताचे सरकार हे मांडूल जाल्लेले आसा ते लोकांक एक सांगता एका वाटेन की आमी तुमच्या गोंयच्या लोकांचे प्रोटेक्शन करता. आयचो पेपर जर पळयत जाल्यार हो ठक्सेन जो आसता न्हू त्यांचो सरकार जाल्लो आसा. आयज हो सरकार आयज आमची जी भुरगीं जी कॉलेजीन शिकतात आमची जी भुरगीं इस्कॉलान पास जाल्या उपरांत जी जॉबाची अपेक्षा करता तर हो सरकार हांकां एक सगळी महिला मेळिल्ली आहा. तुम्ही पळोवन पळयात तुम्ही सत्यपाल मालिकान सांगलेले फाटल्या दिसांनी 2019 की ह्या सरकारान प्रमोद सावंताची बाल एका वाटेन आपल्याकडे पैसे मागता मुख्यमंत्री आपल्याकडे एका वाटेन पैसे मागता. जर हांव सरकाराक आयज हांव गव्हर्नर ऑफ गोवाक हांव विचारता तुजो एक्स गव्हर्नरान हो स्टेटमेंट कित्याक लागून दिल्लो की प्रमोद सावंताचे विरुद्ध कित्याक स्टेटमेंट दिल्लो. तर गव्हर्नरान ताका हाडून विचारपाक जाय. आणि जे MLA बीजेपीन जे आसात जे मिनिस्टर जे बीजेपीन आहात तांकां हांव रिक्वेस्ट करता आयज तुमी आमच्या गोंयाक खंय व्हरतात. येयल्ल्या दिसा पेपराचेर एक खून येता येयल्ल्या दिसा एकदम चोरी जाता एका वाटेन तुमचे आयज कॅश पोस्ट जॉब्स न्ही येता. म्हाका सांग कितें चल्लां काय म्हणून. आज भुरग्यांनी शिकयल्या उपरांत आज एक आतां जे पेरंट जे आसात आमचे जे गव्हर्मेंट जॉबाक जो आसा कोण आपले पोट भरपाक खंय वयता
तांकां आतां भुरग्यांक शिकयल्या उपरांत तेंच्यांनी 1-1 कोटी 2-2 कोटी एकठांय करून दवरचे पडले आणि भुरग्यांक जॉबाक लावचे पडले. म्हणजे सरकार हो जॉब विकणारो सरकार का आयज जो घरां जी मोडटा आयज हांव मुद्दम हे मिक्स करून कित्याक लागून उलयता, हांव डायवर्ट करिना, पूण हो सरकार आयज जाल्लो आसा हो ठकसेनाचो सरकार. आयज पेपराचेर वाचत तुमी कितें आहा ते कित्याक लागून म्हणटा हांव प्रमोद सावंताक हिम्मत आसा जाल्यार हेजेर आमकां रिप्लाय दिवपाचो. तुज्या सरकारांतलो MLA जे मोसुंडीच्या भितर जेन्ना कमर्शियल प्रोजेक्ट करता मोसुंडी हेंच्यांनी कांयच सोडलेलें ना, दोंगर सोडलेले ना, मोसुंडी सोडलेले ना, संडास सुद्दां म्हापशेच्या हेंच्यांनी आयज एक्वायर केल्लेले आसा आनी बिल्डराक दिल्लेले आसा. ह्या सरकारा बद्दल उलोवंक जाय जाल्यार म्हाका दिसता एक दीस सुद्दां कमी पडचो ना. येयल्ले दिसा प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगात की सरकार हो बरो म्हणून. तर ह्या जो आयज जो BJPचो जो स्पोक्स पर्सन जो आसा तेका हांव चॅलेंज करता. तो म्हणटा आमची इन्क्वायरी चालू आसा. कसली इन्क्वायरी चालू आहा? आयज जी कोण ती धरलेली आसा तुजी बायल एक ती श्रुती कोण प्रभू गांवकर कोणान धरलेली आसा ती खंयचे तरी BJPच्या MLA वांगडा आसा, खंयचे तरी BJPच्या मिनिस्टर वांगडा जर आसा ती कशी आसा म्हणजे तुम्ही जॉबा विकता. आयज तेंच्यांनी BJPच्या स्पोक्स पर्सनान सांगपाक जाय की गोंया आमचे खंय व्हरता, नाल्यार तुम्ही हे प्रमोद सावंता कडल्यान जी धुरा तेजे कडेन दिल्लेली आसा ही मुख्यमंत्र्याची हेंच्यांनी काढून घेवपाची आणि गोंयाचें नाव येयल्ल्या दिसा जे पेपराचेर येता येयल्ले दिसा युट्यूबाचेर वयता गोंयान तुम्ही वचपाक सुद्दां आयज भियेतात. गोवा इज अ टुरिझम प्लेस आसलेली आयज कितें जाल्या स्कॅमाची प्लेस जाल्लेली आसा. हांव मागता गोंयकारां कडेन आयज जे उलयलेले आसा डेप्युटी कलेक्टर जो हांगा बसता, कलेक्टर जे हांगा बसतात हांगा कलेक्टराच्या हेतूनसून आयज लँड कन्वर्शन जाता. आयज कलेक्टरान थंय ऑर्डर दिल्लेली आसा ती घरां मोड म्हणून. कलेक्टराक हांव विचारता हांगा डायरेक्ट विचारता तुम्ही जमिनीचे रूपांतर मोसुंडीचे रूपांतर तुम्ही कशें केले. झोनीन जे कंपाउंडाचे भितर जेन्ना म्हापशेचो MLA जेन्ना एक कमर्शियल प्रोजेक्ट करता हो कसो करता हो आमकां त्यांनी स्पश्टीकरण दिवपाचें. कायद्या अंतर्गत मोसुंडीच्या कंपाउंडा पासून 15 ते 20 मीटर सोडपाक जाय आणि हेनी कंपाउंडाच्या भितर एक आपलो वर्कशॉप घातलेलो आहा. जो जागो ल्हान भुरग्यांक पुरताले, ल्हान भुरगीं 2 वर्सांची जाल्या उपरांत व्हडली जाली 3 वर्सां 4 वर्सां जाल्या उपरांत तांकां 5 वर्सांच्या भितर तो जागो जो आसता मोसुंडीचो जे जाग्यार ल्हान भुरग्यांक पुरताली त्या जाग्याचेर हेंच्यांनी वर्कशॉप बांदलेलो आसा. पूण ह्या सरकारा कडल्यान आमी कितें तरी अपेक्षा करपाची. हेंचे कडल्यान राम राज्य हाडणारे सरकार आयज हेंच्यांनी रावण राज्य हाडलेले आसा. येयल्ल्या दिसा कितें ना कितें तरी विकीत आसा. ते गरिबांचे जी घरां जी बांदलेली आहा पयलीं जर 2 बांदलेली जर स्टॉप जाली 140 घरां बांदलीसर ही म्युन्सिपालिटी खंय न्हिदलेली काय म्हणून प्रमोद सावंताक विचारता हांव. आयज हे जे दिल्लेले आसा हे स्पश्टीकरण दिल्लेले आसा आनी कलेक्टराक हे दिल्लेले आहा कंप्लेंट दिल्ली आसा की प्रवीण आर्लेकर तो शेतांनी माती घालून आयज आपूण स्वताहून प्लॉट विकता. म्हापशेचो आमदार मोसुंडीन आयज स्वताचो धंदो जर करता जाल्यार BJPच्या सरकारा कडल्यान आमी कितें अपेक्षा करपाची. हे गोंयच्या लोकांनी आयज जे BJPचे भक्त अंध भक्त आहा न्हू तांकां हांव विचारता तुमकां कापास आहा म्हाका वाटेर घट धरून विचारात. हांव जे कितें उलयलां ते कापासात कोणाक जर आसा न्हू खरा आवयचो पूत जर कोण आसा हांव जर उलयलां न्हू हे तुम्ही रस्त्यार रावन म्हाका विचारा नाल्यार हांव तुमचे कडेन विचारता तुमकां कापास जाय म्हाका हेजी रिप्लाय दियात. हांव मागताय तुमचे कडेन.